म्हाका 9:45 कॉल येयले की हांगा धुंवर येता म्हणून शितल उडपी प्युअर व्हेज रेस्टॉरंट तेजे कडेन एक उजो लागला म्हणून आनी आमी रोखडोच टर्न आवट केलो भितरच्यान. हांगा येता जाल्यार डोर ओपन आसले ते रोखडेच आमी स्टार्ट केले फायर फायटींग आनी उजो इतलो वाडलो की त्या कारणान आमकां दुसरी गाडी हाडची पडली. तेजे लॉस अरावंड एक भांगार थोडे जाला तेजे आनी कॅश कितें एक लाख आसली एज पर ओनर स्टेटमेंट. कितें आमी जळा कितें भितून शॉर्ट सर्किट म्हणून आमी इन्वेस्ट करूं शकना. म्हणजे कशें आहा थंय आमी जेन्ना पावले तेन्ना ऑलरेडी तेंचो डोर ओपन आसलो आनी इतलो स्मोक आसलो की आमकां एंट्री करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातालें प्रॉब्लम. मागीर आमचे जे कलिग्स आहा सगळे त्यांच्या तितले परत आशिश ते स्टाफ आहा आमचे प्रवीण रामदास सगळ्यांनी ते ड्युटी स्टाफ हे करून आमी BSL इतले स्मोक आसलो की आमकां BSL यूज करचो पडलो आनी ते BSL यूज करून आमी भितर एंट्री मारली आनी जाता तितलो तेजो कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. तितून एक रूम आसा आनी त्या रुमान आमकां अशें निदर्शनाक येयलें की त्या रुमान तेंचो देवारोय आसलो कितें देवघर आसलें. मे बी ते रिजन सांगूंक शकना कितें आसलो शॉर्ट सर्कीट तें कितें आनी तेणी कितें केल्लें म्हणजे देवाक दिवो लायलो कितें पूण आमकां थंय निदर्शनाक येयलो की त्या रुमान देवारो आसलो. बिचोले आमच्या पोट्ट्यान सिया कॉम्प्लेक्स आमच्या बरोबर आमची कावन्सिलर आसा एक्स कावन्सिलर संदीपा तुम्ही पयला आसतलें आतांच जो फर्स्ट फ्लोर फ्लोराच्या फ्लॅटाक जो एक्चुली तो फ्लॅट आसलो तो मणेरकर म्हणून तांच्यांनी लास्ट 1-1.5 वर्सां भाड्यान दिल्ले संतोष सुतार म्हणून एक्चुली आमचो साळांतलोच पुनर्वसन जातलो तो भुरगो वेला हेतून आमच्या काम करतालो विनसान काम करता तो आनी ताची मिसेस आनी तांची म्हाका दिसता भुरगीं आसात ती तांच्या मामागेर गेली. सो सकाळीं ती फ्लॅट बंद करून 7:30 गेल्लो पळय आनी मागीर एक 9:30 म्हणजे शेजारी आसा तेंचो ताका कळ्ळें की धुंवर येता म्हणून ताणी मागीर ती सगळी लायट बी तेन्ना ती ऑफ केली. पुलिशे हाका फायराक इन्फॉर्म केलें ताका इन्फॉर्म केलें तो एक्चुली दार उगडलो आनी पयलें जाल्यार म्हणजे प्रायमा फेशिया हांवूय सांगूंक शकना कितें कारण पण तो सांगता तशें देवाक दिवो लावन बी गेल्लो आसतलो. तो म्हणटा देवाक दिवो नसलो चालू अगरबत्ती आसली कदाचित ते 3 बेडरूम बॅड आसले आनी तांचे वॉर्डरोबूय आसले पूण ताचे वॉर्डरोब बॅड सगळें गेल्लो आसा त्यात ताचे पयशे जळलेले आसा तुमी पळयला आसतले ताचे जे भांगार आसा ते लिटरली सगळे मॅड जाल्लेले आसा खूब लुकसाण जाल्लें आसा म्हणजे तो आतां फ्लॅट रावपाच्या हेच्या कारणान तर न्ही. आतां जर बाकीचे जर पळयत जाल्यार ते म्हणटात बाकीचे म्हणटात की लायटी मळबी बी सद्या आमी लायट सगळीच बंद केल्लेली आसा आनी म्हज्या पयलीं आमचे कावन्सिलर ऑलरेडी हांगा आयिल्ली. सो तूं कितल्यांक सुमार आयिल्ली? 9 सुमार न्ही. सो ताच्या पयलीं जाल्लो फोन केला आणि मागीर इलेक्ट्रिशन आपयला आणि तितले म्हणल्यार ते मागीर केलो आसता 9:30. सो हांव आमच्या फायर ऑफिसराक सांगलां की एस्टिमेट करा कितलो लॉस आसा ते कारणें फायंड आवट करा सो दॅट आमकां कळपाकूय जाय बाबा ते कित्याक जालें आनी प्रिकॉशनरी मेजर्सूय घेवपाक शकता. हांव त्या फ्लॅटाचो फायर इन्शुरन्स केल्लो काय म्हाका म्हणजे आजून तितली खबर ना म्हणजे ते सगळेच जाण आतां कशें आसा शॉक्ड आसा म्हणजे वायट घटना जाल्या सो त्यामुळे एकदां डिटेल करून मागीर ताका मागीर कितें लॉसीस कंपेन्सेट करून आमी कितें मदत करूं शकता सरकार लेवल ते डेफिनेटली हांव करपाचो प्रयत्न करतां. सकाळी 7 वाजता 6:30 वाजता घरातून बाहेर चाललो घरात बायको आणि मुलगी मामाकडे गेली. मी सगळ्या चहावर काहीच केलं नव्हतं एरवी करतो उठायला उशीर झालेला त्याच्यामुळे चहा प्यायच्या अगोदर गेलो केळी होती ती खाल्ली आंघोळ केली देवाला दिवा लावला आणि गेलो फेअर वगैरे म्हणजे एरवी मारतो आज मारलेलं होतं आहे तसंच गेलो मी. 8:30च्या दरम्यान मला फोन आला शेजाऱ्यांचा त्यांच्या नावानं सांगितलं की तुझ्या घरातून दूर येतो त्यांना म्हटलं जास्त येत असेल तर हे तोडा लॉक तोडा आणि काय झालं ते बघा. तोपर्यंत मी येतो मी मागचंच कामाला असल्यामुळे बाईकवरून येईपर्यंत मला 1 पाऊण तास लागला. तोपर्यंत येऊन मध्ये तर दरवाजे ओपन केले आत दूर होता सर्व ओपन केले तर त्याला ऑक्सिजन मिळाल्यामुळे ते आग जास्त जाग लागली. त्याच्यात खाट होती अलमार त्याच्यात जे डॉक्युमेंट होते लिगल म्हणजे सगळे डॉक्युमेंट आधार कार्ड ड्रायव्हिंग लायसन्स ओरिजिनल वर्षाचा त्याच्यातच होता थोडी फार कॅश होती ती सर्व गेलेली आहे.
अंदाजे किती नुकसान असेल तुमचं सगळं अंदाजे गोल्ड हे पकडून मला वाटतं 25 लाख पर्यंत सगळं हे आता तुमचे सध्या अंदाज आहे. तुमचे काही कॅश होते जे जळाले कॅश एक लाख माझा कॅश होता त्याच्यातले आणि अजून थोडे वेगळे होते म्हणजे त्याचा काही हिशोबात नाही ते एक 6-7 हजार पण असतं अच्छा 1 लाख ते हे होतं डॉक्युमेंटेड मला माहीत नाही आणि गोल्ड सुद्धा तर मला बायको येईपर्यंत मला काय माहीत नाही एवढं तरी ते हे आहे